ते मदतीक मेळून दिवपा खातीर आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे आयज आमी हांगासर वडावल हांगासर येयलेले आसा आनी आमची आई यशोदी यशवंत परवार हिचें जेन्ना घर पडलें आनी तें घर आमी सोशल मिडियासून आमकां कळ्ळें की वडावल हांगासर आमचे एके वृद्ध महिलेचें घर पडलेलें आसा आनी तिका हांगासर मदत करपाक कोण ना, म्हणजे तेजे फॅमिलीन आनीक जोडपी मनीस कोण ना. आनी तेजे खातीर मागीर आमी विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन आमी डिस्कशन केलें की जाता त्या हिशोबान तिका आमी मदत करपाची गरज आसा आनी त्या हिशोबान मागीर आमी आमचे सगळे कार्यकर्ते उलयले आनी आयज आमी हांगासर तिचें घर पळोवपा खातीर येयल्ले. आनी हें घर पळयल्या उपरांत अशें दिसता की ती हांगासर एकटीच आसा आनी तिजो जोडपी मनीस कोण ना आनी हें घर उबें जावपा खातीर तशें तेंचें फायनान्शियल कंडिशनूय बरें ना. सो तेका लागून आमी आयज विश्वभूषणाच्या समितीच्या अंडर तशेंच आमची गोंयची एक संघटना आसा युगपुरुश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बिचोलीमची संघटना, ह्या संघटनेचे वतीन आमकां जाता त्या हिशोबान थोडी फार ताका आमी आर्थीक मदत सद्या टायम बीन केलेली आसा. आनी इन फ्युचर आमी आतां अशें ठरयलेलें आसा की हांगासरलो जो लोकल MLA आसा तेंचो त्या लोकल MLAक आमी विजीट करतले आनी हें घर उबें करून दिवपा खातीर लोकल MLAचोय आमी सपोर्ट घेतले. तशेंच आमी प्रयत्न आमचो आसतलो की मुख्यमंत्री कडल्यान जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा त्या रिलीफ फंडाच्या अंडरूय ताका आमी मदत मेळोवन दिवपाचो आमच्या ह्या संघटनेच्या वतीन आमचो प्रयत्न आसलो आनी जाता तितले बेगीन हें घर उबें जातलें ह्या हिशोबान आमी आमचो प्रयत्न करतलो. आमच्या वांगडा आयज आमच्या संघटनेचे चडशे वेगवेगळे कार्यकर्ते आसा. युगपुरुश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीचो आमचो दत्ताराम परवार आसा, तेंचे सेक्रेटरी आसात आमचे गणेश परवार आसात. विश्वभूषण समितीचो आमचो माजी अध्यक्ष आतांचो एडवायझर अशोक परवार आसात. तशेंच आमचे कोरगांव ग्रामपंचायतीचो डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधवूय हांगासर उपस्थित आसा आनी आमचे आदले सगळे आमचे ऑफिस बेरेज अमर फरस आसा, काशीनाथ आमोणकर आसा, चंद्रकांत कोरगांवकर आसा. तसोच आमच्या वाड्या वयलो आमचो एक डायनॅमीक असो तेंचो यूथ आसा अमर परवार. हे सगळे कार्यकर्ते आसा आनी आमी ह्या आईक जाता तितले भशेन आमी सपोर्ट करपा खातीर आयज आमी सगळे फुडें आसा आनी तांकां जाता ते हिशोबान आमी हेल्प करतले. आयतारा आसा आमदारान बी सरपंच बी कोण येवन गेले हांगा पळोवपाक? सरपंच येयला आनी आमच्या गांवांतले ते राण्या एक येवन गेला. बरें, सरकारान कितें आश्वासन बी दिलां कितें मदत करतले? अजून कांय दिवंक ना, अजून कांय म्हाका सांगूंक ना. तेंच्यांनी आतां मदत बी करता म्हणून सांगला हेंच्यांनी आनी ते येवन गेला आनी तेंच्यांनी पळोवन पसून गेला आनी आमकां अदाराक कोण ना. एकूच भुरगो आसलो तो आमचो गेलो. खूब वर्सां जालीं हांव पळयता की हांगा जी आमची आजी आसा ती तांकां सपोर्ट कोण ना. तांचो चेडो जेन्ना मरण पावलो तेज्या मागीर तांकां सपोर्ट कोणूच ना जालो. हो तेंचो चेडो आतां इतकी वर्सां तो बाबडो स्ट्रगल करीत आसा कामा खातीर. बापायच्या फाटल्यान तांकां एक तोच बापूय एक आसरो आशिल्लो. आवय जी आसा ती मातशी मेंटली बरी ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन, तशेंच आमच्या जितके समाज आसा आमचे युनायटेड जावचे आनी आमची जी आजी आसा तांकां हेल्प करचें तुमी. बिकॉज आयज तिका खूब गरज आसा तुमच्या हेल्पाची. जर तुमी मोठ्या युनिटीन जर तुमी हांगा येवन जर तांकां हेल्प करतले जाल्यार एक खंय तरी एक आमचो एक समाजाची एक उदरगत जातली. सो रिक्वेस्ट करता तुमकां की बाबा तुमी प्लीज हांगा मातशें एक लक्ष दिवचें. विश्वभूषण कमिटी हांगा येयलेली आसा, सॉरी, तांच्यांनी आमकां आजीक हेल्प केल्लेली आसा. हांव तेंचे मना पासून खूब आभार मानता. जे आयज हांगासर आमची कमिटी जी आहा विश्वभूषण जी हांगासर येयलेली वडवल्या गांवांत, आयज आमी सदांच गव्हर्मेंटा कडेन उलो कितें मारता तर आमच्या समाजाची जी SC लोकांची ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हें पळोवंक जाय. आयज परी ज्या गव्हर्मेंटान आयज खबर आहा की सगळ्यां कडेन NOC नसतात, पण आयज NOC खातीर आमच्या लोकांची जी आयज प्रॉब्लेम जे क्रिएट जाल्लेले आसात ते हे क्रिएट जाल्लेले आसात. म्हणून आयज पर्यंत ज्या आमच्या समाजा पर्यंत दुर्लक्ष जो केलो, जे आयज घरां जे आयज तेंच्यांनी रिपेरींग म्हणून जे 1.5 लाखाची स्किमांक सुद्दां तेंच्यांनी NOC सुद्दां मागपाचो प्रयत्न जो केलो ही कारण हे. म्हणून आयज लोकांची घरां पडपाक पावलेत. हे जाणटे माणसां तेंचे आवय बापूय नासतले भुरगे तेंच्यांनी कितें करप, कोणा कडेन उलो मारप, कोणा कडेन वचप, कोणाक पळोवप,
हे गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय. तुमी श्रीमंतांचीच घरां भरपाची न्हू, गरिबांच्या सो लक्ष दिया. फक्त इलेक्शन येयल्या पुरते गव्हर्मेंटान हेंच्या कडेन लक्ष दिवपाचो न्हू, तर सामान्य माणसांचेर खरें लक्ष दिवन तुमकां सामान्य माणसांचो आशिर्वाद खरो तुमकां मेळटलो. म्हणून तुमकां आजुनूय सांगता, तुमी आजून जागृत जाय आनी गरिबांच्या विशया खातीर खंय तरी लढा. हेच म्हजें आव्हान आहा. तशेंच आमच्या पर्यंत जें हांव एक डेप्युटी सरपंच, म्हाज्या वतीन जे तेंच्या कडल्यान जे म्हाज्या कडल्यान हेल्प जातलो, खंयसरय आसो, खंयच्याय समाजान आसो, ज्या समाजाचेर अन्याय आसतलो थंय मी आसतलो आनी म्हाजो समाज आसतलो आनी म्हाजी कमिटी सदांच आसतले. हें हांव तुमकां सांगान दिता. तेन्ना तुमकां जर जाता गव्हर्मेंटाक जर लोकांक गरिबांक मदत करपाची ही म्हाजी मागणी.